जे बीजेपीचे बुराक कॅम्पेन स्टार्ट केल्ली ताजे जे लोकां कडल्यान सिग्नेचर कॅम्पेन स्टार्ट केले 1,00,000 फॅमिलीजांनी जे आमकां सिग्नेचर करून दिल्या की आमचे रस्ते सारके जावचे म्हणून तो आवाज आमी चीफ मिनिस्टरा पर्यंत पावयलो. चीफ मिनिस्टरान एक अश्योरन्स दिला आमकां आज की 4 दिसां भितर काम सुरू जातलें आनी दिवाळे पयलीं सगळे रस्ते एटलिस्ट फोंडकुला तरी भरून काडटलो म्हणून आज आमकां अश्योरन्स दिल्लें आसा. आमचे MLA दोगांयनी तांकां सांगलें की कशी परिस्थिती जाता लोकांची, कशे तरेन जे लोकांक एक्सिडेंट जाता, कशे तरेन लोकांक त्रास जाता हें आमी आज तांकां सांगलें. आनी तांणी आमकां एक एश्योरन्स दिल्लें आसा आम पार्टीक की आज एक 4 दिसां भितर काम सुरू जातलें. तुमकां दिसता 4 दिसां भितर जातलें हाजें? आतां फाटल्यो 4 दिवाळ्यो, फाटल्यो 4 चवथी, फाटले 4-2 नोव्हेंबर नोव्हेंबरच्यान खड्डे उरचेना म्हणून चीफ मिनिस्टरान सांगलां हाजे पयलीं. पूण आतां परतोय नोव्हेंबर येवपाचो आसा. म्हणजे ते दृश्यमान 2 ऑक्टोबर आशिल्लो तसो हांगा 2 नोव्हेंबर जाता. तर पळया दिवाळी ऑक्टोबराची 20 तारीख काय 21 तारीख दिवाळी आसा. सो एक ह्या फावटी तरी दिवाळी बरे भशेन गोंयकारांक साजरी करूंक मेळची हो आमी एक देवा कडेच मागणी करूया. कारण आज जे चीफ मिनिस्टर एश्योरन्स दिला ते परते दिवाळे कडेन पळोवया की परिस्थिती तीच उरतली, अशेच तरेन लोक मरतले काय ह्या गोष्टीन कितें तरी बदल जातलो काय. आज टोटल 1 लाख लेटर्स ही एंट्री केल्या आणि 1 लाख गोंयभर जे बुराक आहे बीजेपी बुराक कोण दवरलो आहे ते चीफ मिनिस्टराक आमी प्रेजेंट केले. तितूंतले तेगेले कॉन्स्टिट्युएन्सींतले जे कितें बुराक आहाय आनी तेंय सांगले तेका की तेगे कॉन्स्टिट्युएन्सीचो पयलीं कॉमेंस करूं. तेणें सांगितलां मातशें सुकार जावन दिया, 3-4 दिसां भितर आपण केशे भाशेन बुराक पुरोवपाक काम पूण कोता. रस्तो बरे कोण फ्री जावपा ना आख्खो फूल तारींग कोण पूण बुराक पूण पुरयता. सो हे एश्योरन्स तेणें दिल्ली आहा. सो तेका सांगलो आहा सगळे पयलीं तुमगे जे आमदार आहाय तेंगे सगल्यांगे पयलीं बुराक पुरय आनी मागीर आमगे जे ऑपोजिशन आमदार आहाय तेंगे मागीर पुरोवपा येयल्यार देखून जाता. कोंतान पुरय कित्याक मेजॉरिटी तुमी आहाय. सो मेजॉरिटी तुमगे आमदारागे वोटर आहा तो होणा पडटा आनी तेंक त्रास जाता. सो हे पयलीं तुमी कमेंट कराय म्हूण सांगिल्लें तेका. तेणें सांगितलां हें कुटलो आनी तेणें आपल्यागे रिजनींग दिलां जे रिजनींग कोणाक मान्य ना तसलें रिजनींग दिल्ल्या पूण 3-4 दिसां भितर तो काम कमेंट करता म्हूण सांगलो. आनी बिफोर दिवाळी हे सगळे मिनिमम बुराक तेका जे आहाय ते तो पुरोवपाक ट्राय करतलो. 1 लाख आमी दिलो आहाय, म्हाका दिसता आनी 1 लाख कडेन पूण बुराक आसतले जे आमकां सिग्नेचर करूंक जालें नाय. सो म्हाका दिसता हे सगळे तेणें करपाची गरज आहा आनी गोंय जनतेक आनी जे जितले 1 लाख सिग्नेचर मारून दिवपाक आमकां जो आम आदमी मुखार सरलो हे सरकारागे गुंडा राजाक भिनासोण जो मुखार सरलो तेका आज आमी धन्यवाद म्हणटा, देव बरो करूं म्हणटा. आनी असोच करून तुमी आवाज मुखार काडचो आनी असोच करून हे बीजेपीगे गुंडा राजा एगेन्स्ट तुमी मुखार येवचे आनी असोच करून हो बदल जो आहा जो बदल गोंयकारांक जाय हो बदल आमी घडून हाडया. सिस्टमॅटिकली बीजेपी आनी काँग्रेसान जे हे अलायन्स करून जो हो सिस्टम तयार केल्लो हो सिस्टम आमी एकठांय जावन एक भाशेन आमी हो सिस्टम बंद करून उडया आनी 2027 एक नवो सिस्टम तयार करूया जे सिस्टमान इयरली मेंटेनन्स जातले न्हू 5वें वर्स इलेक्शनाचे. सो हो सिस्टम आमी तयार करपाक सगळे मुखार या. PWD मंत्र्याक ना PWD दिगंबर PWD मंत्र्याक ना आमी चीफ मिनिस्टराक डायरेक्ट मेळ्ळे कारण आज म्हाका दिसता एंटायर कॅबिनेट इज रन बाय चीफ मिनिस्टर. मंत्री फक्त वॉट एवर रिजन्स वी हॅव सीन दॅट प्रत्येक खात्याचे मंत्री आज इनकेपेबल आसा एक्सेप्ट फॉर इव्हेंट मॅनेजमेंट. खात्याचे खंयचेच मंत्री काम करता कशें दिसना. म्हाका दिसता दिगंबर कामत जेन्ना PWD मिनिस्टर जाल्लो ताणेंय सांगिल्लें म्हाका चवथी पयलीं आनी मागिरूय सांगिल्लें की रस्त्यार खड्डे उरचे ना म्हणून. पूण ताज्याच कॉन्स्टिट्युएन्सीन तूं वचत जाल्यार ताज्याच कॉन्स्टिट्युएन्सीन बरोवन दिल्लें म्हणजे आमकां लेटर केल्लें ते सायनी आसा. 1 लाख लोकांनी सायनी केल्या पूण 1 लाख लोकांनी सांगलें आमकांय रस्ते जाय म्हणून पूण सायन करपाक भंय दिसता म्हणून कारण बीजेपी बदलो घेता म्हणून, धंदे बंद उडयता म्हणून, लायसन्सां काडटा म्हणून, इलिगल आसा म्हणून ऑर्डरी काडटा म्हणून. सो ह्या गोष्टी खातीर रिफ्यूज करपी 1 लाख लोक आसा. पूण जे सांगता की आमचे रस्ते जावपाक जाय म्हणून. सो हे 1 लाख इज जस्ट सिंबॉलीक ऑफ द पीपल. देर आर मच मोर दॅन दॅट वॉन्ट गोवाज रोड्स टू बी रिपेअर्ड, गोवा टू बी रिपेअर्ड समहाव विच इज गेटिंग डिस्ट्रॉयड डे इन डे आउट. आमचे गोंयचे रस्त्याचे तुमकां सिच्युएशन खबर आसली फाटले कितलेच म्हयने आनी हे खड्डे पडल्या ते खड्ड्या पडोवन आमचो लोक कितलेच मेले, कितलेच भुरगे आपली लायफ तेंचे डेथ जालें, जाणट्यांचें जालें आनी कितलेच एक्सिडेंट जावन हॉस्पिटलान हाडले. पूण हें चोवपाक जायना आसलें.
कित्याक गव्हर्मेंटूय ह्या खड्डे पुरोवपाचे रेडी आसना ते कंप्लीट करपाक रेडी आसना तांकां लागून आमचे BJPचे बुराक एक एज्युकेशन आमकां स्टार्ट करपाक पडलें आनी लोकांक घरांनी वचून आमकां सायन घेवपाक पडल्यो आनी 1 लाख ह्यो सायन घेतला ते सांगला ते भाशेन हे कित्याक फकत हे रस्ते बरे जावपाक जाय ते खड्डे पडपाक शकना आनी काही एक्सिडेंट जावपाक शकना आनी आमचे यूथ जाणटे आमचो लोक तो मरता तो साल्वार जावपाक जाय सो आयज चीफ मिनिस्टरान एक्श्युरन्स दिला रोखडेच आमी हे खड्डे तरी लेवल करून दिता म्हणून सो हें जावचें आनी हेजे मुखार आनी खड्डे पडचे न्हू आनी आमचे गोंयकार कोणूच हे रस्त्यांचेर कोण मरचो न्हू म्हणून आमचे तुम्ही पळयतात गोंयकारपण गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.